प्रितीच्या बाबणीनं तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 17वा विसवोर वोड 5 ते 10 पर्यंत. लूक चॅप्टर 17 वर्सेस 5 to 10. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आपोस्लांनी सोम्याक म्हणलें, आमचो भावार्थ वाडय. तेन्ना सोम्यान म्हणलें, सांसवाच्या कोण्या इतलो तुमकां भावार्थ आसत जाल्यार उमटून वच आनी दोरयांत रिगून पाळा सोड. अशें ह्या मोरीच्या झाडाक तुमच्यान म्हणूंक जातलें आनी तें तुमचें आयकोतलें. एका चाकराचो कायदो. तुमचे मदें कोण एका मनशाक एक चाकर आसा म्हूण समजात. शेत कोसून वो मेंढरां चोरून तो चाकोर परत घरा येता तेन्ना चल वेगी आनी जेवणाक बस अशें ताका दोनी म्हणटलो काय? हाचे भाशेक म्हजें जेवण तयार कर आनी हांव खाय पियेसोर पेंगटाक कास मारून मेजाचें काम कर आनी मागीर तूं खा पिये अशें तो म्हणचो ना काय? आपणे सांगलेली कामां चाकरान केली देखून दोनयांक चाकराचो उपकार आसतलो काय? तशेंच तुमकां सांगलेलें तितलें केल्या उपरांत तुमी म्हणत, चालती बेश्टी चाकोर आमी. आमचो कायदो आसलो तोच आमी पाळला. प्रितीच्या बाबणीनं आयचें शिवर्तमान जे आमी आतांच वाचलां, जेजू आपल्या शिसांक एक शिकोण दिता भावार्था विशीं. आनी कितें घडटा? जेजूचे आपोस्त जेजू कडेन येतात आनी म्हणटात, सोम्या, आमचो भावार्थ वाडय. आमचो भावार्थ वाडय. भाव भयणीनो, जेन्ना हो प्रश्न जेजूच्या आपोस्तलांनी जेजूक विचारलेलो, अजून जेजू खुर्सार वसोंक नासलो, तो मरोंक नासलो, अजून पवित्र आत्मो ह्या शिसां भितर येवंक नासलो. म्हणटच त्या वेळार हे शीस व हे आपोस्त जेजूक विचारतात, आमचो भावार्थ वाडय. आनी आयज भाव भयणीनो, ज्या भाशेन ह्या आपोस्तलांनी जेजूक विचारलें, आमचो भावार्थ वाडय, आमच्यान आयज म्हणूंक जायना. आमच्यान सांगूंक जायना जेजूक आमचो भावार्थ वाडय. पूण त्या वेळार जेन्ना ह्या शिसांनी जेजूक म्हणलें, आमचो भावार्थ वाडय, कित्याक म्हणलो काय? कित्याक आजून पासून भावार्थ भितर येवंक नासलो. भाव भयणीनो, ज्या दिसा आमी जेजूचे भावार्थ दवरता, म्हणजे जेजूक आमचो समी देव आनी सर्वंडार म्हूण मानून घेता, ज्या दिसा आमी एक नवी रचना जाता, आमचो आत्मो आनी जेजूचो आत्मो एक जाता, त्या दिसा जेजूचो भावार्थ आनी आमचो भावार्थ एक जाता. म्हणजे जो भावार्थ जेजूक आसा तोच भावार्थ आमचे भितर येता. म्हणटच भाव भयणीनो, आमकां आयज जेजूक आमचो भावार्थ वाडय म्हणून अशें मागणी आमच्यान करूंक जायना. कितले फाटी आमकां ही शिकवण मेळटा की आमी देवा कडेन मागूंक जाय आमचो भावार्थ वाडोवपाक. कित्याक हे मागणी करूंक जायना ह्या नव्या करारार? कित्याक हांवें सांगले त्या भाशेन ज्या दिसा जेजूक आमचो समी देव मानलो, आमी देवाचें हें शिवर्तमान आयकलें की जेजून आमचे पासत कितें केलां तें, त्या दिसा आमचो आत्मो जेजू सारको जालो. म्हणून जो भावार्थ जेजू कडेन आहा तो आमच्या आत्म्यान आहा. आनी भाव भयणीनो, देवाचें उतर म्हणटा, रोमकारांक 12 विसवोर वोड 3 म्हणटा सान पावलो की जो भावार्थ जेजूचो आहा तोच भावार्थ आमचे भितर आहा. म्हणटच आमकां ह्या वेळार ह्या जेजूच्या भावार्थान चलपाक, जेन्ना आमी जेजूक आमी समी देव मानला आनी आमचो आत्मो जेजू सारको जाला, आतां आमकां जेजूच्या भावार्थान चलपाक फकत आमच्या मनाची नोडसणी करूंक जाय. आनी भाव भयणीनो, देवान आमकां जेन्ना जेजूक आमचो समी देव मानून आमी घेतला, देवान आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला. आनी पवित्र आत्मो आमकां आदार करता. पवित्र आत्मो आमकां ती देवाची जाणवाय दिता. पवित्र आत्मो आमकां ती घटाय दिता. आनी तो आतां आमच्या मनाची नोडसणी करपाक तो आमकां आदार करता. म्हणटच जे आमच्या आत्म्यान आसा, जो आत्मो भावार्थ जेजूचो आमच्या आत्म्यान आसा, तो आमच्या मनान आतां आमच्या मनाची नोडसणी करूंक जाता. आनी आतां आमच्या जिवितान, आमच्या कुडीन, आमच्या सगळ्या आमच्या वाटेन आमच्यान ह्या भावार्थान चलोंक जाता. तर आयज भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ही वपार दिता, कसली वपार दिता? तो म्हणटा एक चाकोर
जेन्ना आपल्या शेतान आख्खो दीस काम करता, तो परतून येता, तो चाकर थकलेलो आसता, पूण ताजो ताजो साहेब कितें म्हणटा, तूं सगळें सोड, आतां म्हाका पयलें जेवण दी, तेज्या उपरांत तूं जेवण कर. भाव भयणीनो, तो चाकर जावन आसा थकलेलो, ताका जाय थोडो सुळेग जाय ताका, पूण कितें घडटा, ताजो साहेब म्हणटा, तूं वच आनी म्हाका पयलो वांट, म्हाका पयलें जेवण दी आनी तेज्या उपरांत तूं जेवण खा. त्या भाशेन जेजू आयज म्हणटा, भावार्थ तसोच, भावार्थ केन्नाच थकना. आमकां फकत जाय आमच्या मनाची नोडसुणी करपाक, आमकां जाय देवाच्या उतराची सजमणी. आनी भाव भयणीनो, जितली आमी देवाचें उतर आयकता, जितले देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरता, जितले आमी देवाचें उतर आमी सजमणी घेवन आमच्या काळजाच्या शेताचेर आमी ते किल्लोन हाडटा, आतां कितें घडटा, पवित्र आत्मो आमकां ज्या वाटेर आमी वेता, ज्या आमची परिस्थिती आसता, त्या वेळार पवित्र आत्मो आमकां आदार करता. तें उतर आमच्या मनान हाडटा, तें उतर आमच्या काळजांतलें आमच्या मनाची नोडसुणी करपाक आमकां आदार करता. जेन्ना आमी तें उतर आमी पाळटा, आमी म्हणटा, आमी कोत्ता, आतां आमी भावार्थान चलता. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी भावार्थान चलता, भावार्था वरवीं आमकां जें जेजून घडलां, जें संपादलां खुर्सार, तें आमकां आतां फावो जाता. भाव भयणीनो, भावार्था वरवीं आमच्यान सगळें करूंक जाता. ना तर आमी जें आमकां दिसता, आमी आयकलां, आमकां कितें आमी कितें पळयलां, आमी कसलो वास घेतला, आमी कितें कोणाक कितें आमच्या कुडीन कितें दिसता, ताजे वरवीं आमी चलत जाल्यार आमी केन्नाच भावार्था वरवीं चलची ना. भावार्था वरवीं चलपाक आमकां जाय देवाच्या उतराची सजमणी, आमकां जाय तें देवाचें उतर आमच्या काळजांत रिगून आसलेलें, आमकां जाय जेजूचे भावार धरून आमच्या पवित्र आत्म्याचो आदार. पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्यान आतां आमच्या मनाची नोडसुणी करूंक जाता. तें उतर आमच्या जे काळजान आसा, तें आमच्या मनान, आमच्या जिवितान आमच्यान वापरूंक जाता आनी एके भाशेन एक जैतिवंत क्रिस्ती जिवीत जिवंक जाता. आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर, ह्या शुवर्तमानाचेर ही जी वोपार जेजून घातली, ती सजमणी आमी घेवया आनी आयजतान आमी भावार्थान चलपाक आमी हो थाराव घेवन आमी भावार्थान चलुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.